कितें जालो एक्झॅक्ट इन्सिडंट? ते इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा. बसींच्यो ओके. मुंबय गोवा पळय बसी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयान हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम. आनी आतां इतले कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून. आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयान येयली नाका टिपसून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या. तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो. आनी आमी उलयतना ते सनरायज नांव घेवचें पडटा न्हू सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल ह्या कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हणल्यार गोंयान येयल्या. इतले म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो. मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून. आतां कांय ना पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला तर ताका कोण आयकना. आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून तेच्या दारान बसता वचून. कित्याक ह्या आतां सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना ऑर्डर काड म्हणून सांगता. 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना. लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू. जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवा कळपाक जाय. ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान. तुम्ही वळखता तांकां कोणाक? हय तो म्हाका हात घातला तेका सारको वळखता तेका हाडूंक ना तेंच्यांनी न्हू तांकां आमी इन्फॉर्म केल्ले न्हू थंयच्यान. त्या प्रमाण ते वचून आतां कोणाक घेवन येयल्या पळयता पूण हांव तांकां सांगतलो म्हाका पयलो सीएमाच्या घरा कडेन व्हरा. इन्सिडंट कितल्यांक घडलो? आतां म्हाका दिसता 2:30 जातली ते 2:30 सुमार. म्हणजे तुमी आतां उलोवपाक तुमकां ते सेफ्टी म्हणटात ती कांयच ना न्हू ते आतां तशें जालें न्हू. गोंयान जर आतां कितें दिसता पळय न्हू तो विशय जर मांडपाक गेलो जाल्यार आतां भायले लोक येयला ते इतले उन्मत्त ते भंयूच ना पळय. बेकायदेशीरपणांची गाडीच रजिस्टर ना पळय ती घेवन ते गोंयान येता आनी जर दाखोवपाक मिडियाक वचत जाल्यार ते अटॅक करता. म्हणे आनी कितें उरलां पुलीस आतां थंय पळय पुलीस स्टेशन हांगरसून 5 मिनटाच्या अंतराचेर आसून पियाक 2दा फोन मारून पुलीस पावना. मागीर ते म्हाका टॅक्सीकारांनी बी थंयच्यान सुखरूप भायर काडून हांव येवन हांगा बसलो गो पुलीस. कितल्यो गाडयो बिन रजिस्टर ज्यो बॉम्बे प्रासार पळय सगळ्यो बसी पळय आहा पळय ह्यो लीव एन लायसन्साचेर म्हापसा आनी पणजे प्रासार लीव एन लायसन्साचेर चलता आनी 1.5 लाख घेवन ह्यो बसेक रजिस्टर केली वयता कोणाच्या ना कोणाच्या घराच्या बोगस एड्रेसाचेर. सगळे व्हडले रॅकेट आहा. हे आतां मुख्यमंत्र्यान खंय तरी आतां उघड करचें पडटलें कारण आतां प्रेसा पुरते आनी रिप्रेझेंटेशनां बरोवन घालच्या पुरते उरोंक ना. हे आतां आमकां मारतले. आतां तेणी म्हाजे व्हिडिओ बी काडल्या पळय मारताना काडला ना तेच प्रेसाक सांगतना व्हिडिओ बी काडला. हे भायले लोक न्हू जाल्यार हे कोणाक सांगून म्हाका कोण हायर करून मारपाक शकता. आतां बिना रजिस्टर्ड गाडयो जेन्ना गोंयांत एंट्री जाता आतां चॅकपोस्टाचेर कळ्ळें कितें तेच सांगले न्हू चॅकपोस्ट पळय जे आहा पळय आतां ही बेंगलोरच्यान बस येयल्या म्हणजे मोलेच्यान एक तर भितर सरल्या आसतली नाजाल्यार पळयच्यान भितर सरल्या आसतली. एका चॅकपोस्टाचेर 4 इन्स्पेक्टर आसता. पोळ्या आतां मोल्या चॅकपोस्टाचेर तो सागर शेट म्हणून आहा शैलेश मयेकार आहा मागीर दामू माशेलकार आहा मागीर अभय सावयकार आहा मागीर तशेंच पोळ्या चॅकपोस्टाचेर थंयसरूय 4 इन्स्पेक्टर आहा. तेंची ड्युटी आसता आनी ते थंयच्यान आतां हे सिद्ध जाता की जी रजिस्टर ना गाडी ती गोंयान भितर सरता. ऑनलायन पद्दतीन जर हांकां कळना म्हणजे आनीक ऑनलायन पद्दत जायी कित्याक आनी देश डिजिटल कित्याक जावो हो आतां प्रश्न पडटा. हेचे सगळे प्रूफ आहा तुजे कडेन? हय हय सगळे कागदपत्र. कोण म्हटलें सनरायज? हय सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल. नमस्कार येवकार. म्हापशेच्यान एक असॉल्टाची घडणूक मुखार येता ती म्हटल्यार म्हापशेचो जो नवो कदंबा बस स्टँड जावन आसा हांगासर ऑल गोवा प्रायवेट बस असोसिएशनाचे जे जनरल सेक्रेटरी तशेंच सोशल एक्टिविस्ट सुदीप तामणकर आसा हांचेर आयज असॉल्ट जाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना हे इलिगल ज्यो बसीस रजिस्टर्ड करनासतना रस्त्यार चलयल्ल्यो वयता हांचेर आवाज उठोवपा खातीर बस स्टँडार आयिल्ले त्याच वेळार 7 जाणांनी खंय तरी मेळून हांचेर असॉल्ट केलेलो आसा. सध्या तेंच्यांनी आपली जी पुलीस कंप्लेंट आसा रितसर ती म्हापसा पुलीस स्टेशनान रजिस्टर केला आनी हेचेर जी आसा ती फुडली कारवाई चालू आसा.